वेगी वेगी म्हणजे पॅकिंग जायचे कित्याक म्हळ्यार म्हजी टिकेट काढल्या म्हाका बायंटी बस वचोंक आसा 1.5 लाख कान गेला 3 महिन्यांक त्या देखून आता हे पुरा वस्तर पावता गी नांगी म्हाका गोत्तूयना काले कितें म्हण वेगी वेगी पॅक करचे तिका किट्टी बायक सांगिल्लें गाय तिने लास्ट पर्यंत म्हज्या कडेन सांगूना आता हांवें अर्जंट वस्तर पुरा पॅक करना बाळंती बसूंक वयचें बाळंती बसचें सांगल्यार सुलाबाचें गे कितले कश्ट आसात तांतून तें ह्या गांवार असल्यांक गोत्तूना ती बाळंती बसता तिका बरो दुडू मेळटा अरे ती पळय गी बाळंती बसल्या आपल्यान मोठी मोठी जाल्यार रांदो बरा खावून म्हणटात तरी तशें बरा न्ही बाळंतीक बसूंक कितले कश्ट आसा म्हणून तुमकां हांव सांगता सकाळी उठतेत उदक तापोवंक आसा बाळंतीक तेल पुसूंक आसा परतून दनपारांय तेल पुसतात परतून सांजेरी पुसयतात थोडी बाळंती आसा न्ही भुरगे रडल्यार आलानांत तसली पुरा बाळंती पोसतेल्यांची शिक्षा गोत्ता गी थोड्या कडेन तशें पुरा कांय आसना रगळे आसना थोडी भयंकर जोर बाळंती आयकना हट करतात भुरगे रडल्यार न्हिदतात देखून ना गे आता म्हजी सरबराय हांवें वेचचें आता वस्तर पुरा म्हणजे पॅक करणं जाता जावनच आसा म्हाका सांगल्यार त्या पोटी इंटरव्यू जाल्ली न्ही गे तांतून पुरा हांव फेल जाली बाळंती बसचे इंटरव्यू जावन पास कितें सांगल्यार हांवें 200 चिल्लर जणांक बाळंती बसला 200 कितले 70 आनी 5 जणांक हे बसल्यात 270 आनी 5 जणांक हांवें बाळंती बसला देखून म्हाका ना गे तांतून एक ग्रेडी मेळ्ळ्या बाळंती बसता तांतून ही हुशार आसा म्हूण कितल्या जणांची फोनो येतात सांगून फायदो ना येताय गी म्हूण आनी म्हजे चार्ज बरो उणे तांच्या बरी न्ही ती काल करतात ती बाळंतीक एकच फावटी न्हयतात मागीर दुसरे फावटी कांय इल्लेशें ताच्या पांयाक मात उदक ओततात हांव तशें न्हय हांव बाळंतीक सकाळीं 10 वरार न्हणयल्यार परतून दनपार आयिल्लें तेल पुसता मागीर सांजेर न्हणयता परतून थोडी बाळंती राती की न्हणो म्हणटात जाल्यार म्हाका कांय करूंक जायना तशें सांगल्या उपरांत करिजे पळय तांणी आमकां दितात न्ही त्या देखून करिजे बाळंती ओट्टू भुरग्याक न्हणोवंक ही आसा भुरग्याक न्हणयतना कितली जागृत जायजे गोत्ता गे बरें करून तेल पुसूंक आसा भुरग्याक ताचे पांयाचे हे पुरा थोडी भुरग्यांचे पांय बेंड आसतात ते पुरा नीट करूंक आसतात देखून आतां म्हाका बाळंती बसची सरबाराय तें खंय कुवेटाक दुबयक सगळ्यांनी म्हाका आपयतात तरी म्हाका कांय करूंक जायना बूक जाल्या उपरांत हांवें वसाजेच न्ही गे देखून हांव बाळंती बसूंक आतां बाईसारता जायते म्हजें वस्तर पुरा रेडी जालें आतां आनी म्हजी तयाराय पुरा जाता तांणीच येतात म्हाका आपोवन व्हरूंक हांवें कांय धडबडजें म्हणना तीनच येतात आपोवन व्हरतात पाटी पावयतात म्हज्या खर्चाचे पुरा पळयतात सगळे थंय गेल्या उपरांत एक कश्ट हांगा हांव विस्तार गुंवता विस्तार दर्या सारकें सांगता तशें हांगा विस्तार गुंवता थंय तशें न्हय रुमांच्या भितरच बरें जायना कितें करचें गांवार बाळंती बसूंक गेल्यार जाल्यार इल्लें आंगणान पुरा भोंवूंक जाता थंय तशें पुरा ना कितले कश्ट आसात पूण काले करचें त्या देखून वेचचें म्हजें काम न्ही गे तें हांव वचूनच आसलें न्ही गे सुमार बूक जाल्यात ह्या फावटी कांय करूंक जायना येता थंय वसाजेत पडटा आपयतना येना म्हूण सांगूंक जायना एकल्याच्या घरा 2-3 बाळंती बसली आसा भुरगीं ती मरे आतां व्हड जावन कॅनडा अमेरिका युरोप इटली ऑस्ट्रेलिया पुरा ती तांचे वावर करनासात हांवें बाळंती बसली भुरगीं
आपयतात कित्याक गोत्तागे हांवें आतांदरले भुरगे आसा न्ही ते बारी लक्की गे अमेरिका इटली थंय हांगा पुरो येतात म्हूण सांगून ना गे म्हाका आपोवंक सुरू केलां आतां सगळ्यांनी. मुस्लिमांचेय आपयतात, हिंदू भाऊ कशेय आपयतात, मुस्लिमांचेय आपयतात. म्हाका जायना म्हूण सांगूंक जायना न्ही. आनी म्हजे इल्ले चार्ज सोड करचेर आसा. कित्याक म्हळ्यार बाळंतीक बसतना हांवें इल्ले फिट्ट जायचे न्ही गे, देखून चार्जस इल्ले सोड केल्यार आमी बाळंती बरी जाता न्ही गे. तशी म्हजी आयडिया आसा. तुमकां कोणायकी बाळंती पसूंक म्हणी जाय तर जाल्यार कमेंट्सार घाला. हांव येता 3 म्हयन्या उपरांत मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आतां 3 म्हयन्यांक हांव बूक जाल्या. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे आतां हांव मेळटा परतून बाळंती पसूंक. दुसरी कामाक आसात, दुसरे कामाक तशें कांय अडकळ ना. बाळंती बसच्या कामाक म्हाका कमेंट्स घाला, हांव मेळटा. जायत हांव तुमकां आनी एक फावटी मेळटा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका पुरा पॅक जावंक आसा आतां. रांदो आनी इल्लें गोड आनी कालजिरें तें पुरा काडून गेलां हांवें. येता आसतना म्हज्या कडेन हाड म्हूण सांगलां. देखून तें पुरा काडून येवन आनी म्हजें हें पुरा तयाराय जावन येता हांव. आनी एक फावटी तुमकां मेळटा. ओके, बाय. बरंदरक जय जय बरंदर जय बरंदरक जय.